धैर्य, साहस प्रवृत्ती आणि नायकत्व आशिल व्यक्ती तागेल जीवनांत आयिल्ले कष्ट नवे आर्थिक परिस्थिती निमित्तानं तागेल शिक्षण अर्धारी राबोच तसल प्रसंग आयलेर वरकी ते धैर्यान ಎದುರಿಸೋನು सर्व समस्येका स्वतः परिहार करनेनु आपूण मुखार येयल्ले इशी आपल्याला संपर्क आयिल्ले कितलींय जनांक तांणी सपोर्ट करनु तांक बी मुखार येवच तशी करनेनु तांगेले अनुभव आणि स्वसामर्थ्यानं तांगेले एक निवृत्त म्हणजे रिटायरमेंट पिरियडा नंतर एक सुप्रसिद्ध संस्थेचे HOD तशीची फायनान्स डायरेक्टर जावन आशिल तसले आणि आईचे युवा समूहाक एक रोल मॉडेल जावन आशिल तसले गण्य मान्य श्रीयुत VG प्रभू माम धारवाडसान आज आमगेले विश्व कोंकणी स्टुडिओंतू उपस्थित आसाची. विश्व कोंकणी केंद्राचे समस्त वीक्षकांक नमस्कारू आणि VG प्रभू माम तुम्ही आजी आमगेल स्टुडिओ आयिल्ल्याक तुमकां हांव नमस्कार सांगता आणि आयचे साधनापद कार्यक्रमाक तुमक स्वागत करता. थँक्यू. हांव बी ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी तुमी प्रोवायड केली बद्दल विश्व कोंकणी परिचिताक साश्टांग नमस्कार करता. VG प्रभू बद्दल सांगचे गेलेरी मस्त आसा. तांगेले एक जीवनानुभव ऐकलेरी मस्त इन्स्पायरिंग आणि मोटिवेटिंग आसा तांगेल जर्नी. सांगचे गेलेरी मस्त टाइम जावका पडता आणि आईचे एक टायमाच अनुबंध आशिल्ले निमित्त तांगेले एक परिचय हांव शॉर्ट भितरी जाल तितले म्हगेल बरे रितीन सांगचेका प्रयत्न करता. हांनी 10 ऑगस्ट 1943 कुमटांतू जन्म आयिल्ले. दिवंगत गोविंद सुब्राय प्रभू आणि दिवंगत यशोदा गोविंद प्रभू दंपतीले एकमेव सुपुत्र. हांका 3 भयण्यो. प्रायमरी आणि सेकंडरी शिक्षण जाल्ले कुमटा गव्हर्नमेंट स्कूल आणि गिब्स हायस्कूल कुमटा. 2 वर्षाचे BSc शिक्षण घेतिले कॅनरा कॉलेज कुमटा. हांनी फर्स्ट इयर BSc सेकंड रँक होल्डर. तांणी एक ब्राईट स्टुडंट आशिल निमित्त आणि रँक होल्डर आशिल देखून तांकां BV बोमरेड्डी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग हुबळी थंय तांकां सीट मेळिल्ले. जाल्यारी आर्थिक परिस्थिती निमित्तान तांकां ते कॉलेज सीट एक्सेप्ट करचे जालें ना. तांगेले करियर सुरवात जाल्ले कॅनरा बँक बँगलोर ब्रांचांतू. ॲज अ क्लर्क तांणी धारवाडच ब्रांच म्हणजे कॅनरा बँक धारवाड थंय तांणी मोर दॅन 20 इयर्स सर्विस दिलेली आसा. कडे ऑफिसर जावन प्रमोशन मेळिल्ले नंतर बँगलोरचे HR सेक्शनांतू तांणी वर्क केल्लें आसा. 1917 हांगेल लग्न श्रीमती शांता प्रभू बर्शी जाले. हांनी मॅनेजर जावन प्रमोशन जाल्ले नंतर कॅसल रॉक, दावणगेरे, हळियाळ रूरल ब्रांच, मंगळूर, दिल्ली तसल मस्त गांवांतू हांनी सर्विस दिल्या. हांनी एक ॲक्टिव्ह RSS मेंबर जावन आशिल्ले तांगेल यंग एजारी. जीवमानांतुले 21 वर्ष तांगेल एक्सपिरियन्स जाल्ले मुंबईचे फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन थंय तांणी मॅनेजर जावन सर्विस दिल्लो आसा. हांनी जनरल मॅनेजर जावन निवृत्ती घेतली. कडे रिटायरमेंटा नंतर धारवाडांत येवन सेटल जाल्ले आणि थंय फॉरेन एक्सचेंजाचे एक प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी स्टार्ट केल्ले. कडे 2005 SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्सेस युनिव्हर्सिटी धारवाड थंय तांणी फायनान्स डायरेक्टर अँड HR जावन जॉईन जाल्ले आणि आज पर्यंत थंय तांगेल सेवा दिता आसाची. साधारण एक मोर दॅन 1000 लोकांक हांनी रिक्रूट केल्ले आसा आणि हांगेल निमित्त मस्त लोकांक जॉब मेळ्ळो. तांगेले जिवनांतू बरें जाल्लें आसा. प्रभू माम तुमगेल वर्षी आज संभाषण करच्याक म्हाका मस्त खोशी जाता आसा. म्हाका बी कशी. त्या टायमारी तुमी यंग आसतना तेन्ना कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स पुरो नाशिल्ले. आत्तां म्हळ्यार CET, नीट ते पुरो मस्तीतलो आसा. आणि तेन्ना तुमी रँक होल्डर आशिल्ले BSc सेकंड रँक होल्डर. त्या निमित्तान ते एक व्हड कॉलेज BVB कॉलेज तुमकां थंय सीट मेळ्ळें.
जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ इकॉनॉमिक कंडिशन्स, फायनान्शियल प्रॉब्लमा वजेसान तुमी सांगले की तुमकां ते सीट एक्सेप्ट करचें जालें ना. आत्ताचे यंग स्टुडंट्स एकदम डिमोटिवेट जावन वताचे असल कसले सिच्युएशन येईल कुडले. सो तुम्ही तुमकां कशी मोटिवेट करून घेतले, कशी स्फूर्ती हाडूंक घेतले त्या टायमारी? अरे म्हगेले बापसूक आनीक म्हगेलो आवयक सादारण एक 25 वर्सां डिफरन्स एज. आयची चेल्लो जेवो चेल्ली हें एज डिफरन्स हांव मॅरेज करून घेनाची. आनीक हांव एकूच चेल्लो. बापूसू सादारण हांवें म्हळ्यार BSc थर्डा फस्टा यो पसून ताका 70 इयर्स 74 इयर्स जाल्ले आनी अर्निंग कॅपेसिटी ताचे 10 वर्स पयलीं धरून ताका नाशिल्ली. म्हळ्यार आवयनाची आमी एक कन्नड शाळेंत वता आसतना जोर न्हू फुल्ल विकतकी, म्हश घेवन दूद विकतकी, असल एक धंदो कोण आमकां पोशत असल एक परिस्थिती आमगेले संवसारांत उद्भव जाल्ली. तशें जावन आमी बी शान आसतना धरून दूद विकचें वचचें, दूद डेलिव्हर करचें वचचें, सांजेर दूद वसुली वचचें आनी घरचें सामान हाडचें. अशें जावन एक प्रॅक्टिकल एक्सपोजर हें यंग एजारीचें जाल्लें. यंग म्हळ्यार बिफोर 15 इयर्स ऑफ एज. तशें जावन आमी सादारण कॉलेजा वचे वेळार आमगेलें व्हड सावकारा घर म्हूण आशिल्लें तें पडचें आयलें, ओटू पावचें पडचें. सो रातचें घर बी ना, जेवचें ना. एक भयणी मातलो जाल्लें आनी 2 भयणी आसाची. बापूस मांतर आसा. कसं करचें म्हूण केलें. चड म्हगेलें आवयन हांव एकूच चेलें जालें तेची एक स्टर्न डिसिजन घेतलें. तुवें एक 4 नाल्ल रस्त्यार घेवन विकचून घेवन दुड्ड कोण तिका कमोवन आमकां तुका पोशाय जायना, आमगे संवसार तूं पळोवका. तूं आतां 17 or 18 इयर्सां जाला. सो तूं अर्न करका, अर्न करून आमगे संवसार पळोवची जबाबदार तुगेली. तसली एक परिस्थिती भितरी हे कश्टां भितरी आमी व्हड जाल्ले भितर आमगे संवसारू तें सोडून वचचें आमकां म्हाका एक दिशिल्लें ना, समंजस दिशिल्लो. तशें जावन म्हाका भारी बेजार जालो. तेन्ना म्हगेले फ्रेंड्स RSSचे स्वयंसेवक आनी सरचंघ चालक तांकां पुरो एन्क्वायर केली तावळी. ना 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 तुका ब्रायट फ्युचर आसा, तूं कॉलेज गेली सोणाका, कशें देव चलो घेता, आवय संवसार तशी चलयतली म्हूण तांणी म्हाका उपदेश केलो. जाल्यार परिस्थिती तद्विरुद्ध आशिल्ली. आवयन एक दिवसान तूं आनी हाजे नंतर घरान पांय दवरचें ना, तूं जेवण हाडचें पयलीं म्हूण म्हाका कटणीत एकूच चेल्लो जालें तेची मोग म्हूण नाशिल्लो. म्हगे चेल्ल्यान संत पांयार राबून 18 वर्सां चेल्ल्यान आमकां संवसार पळोवका म्हूण तिगे ध्येय आशिल्लो. तो चूक म्हण जायना, म्हणजे ती कसलो सपोर्ट ना, रिलेशनाल सपोर्ट ना, कुळारचे सपोर्ट ना, घरच्या लोकांक सपोर्ट ना, गांवच्या लोकांक सपोर्ट ना. कसं करता एकच एक बायल मनीस आनी 2 चेली लग्नांचे आसाय. तशें आसतना तें हांव पळोवन म्हाका भारी बेजार जालो. थंय तसलो आनी एक मनुश्य आशिल्लो म्हगेलो तो हनुमानच्यो शानबाग म्हूण. तो ताका जस्ट कॅनरा बँकान नोकर मेळ्ळी तेन्ना. हांव बी अशें एक नाका बाबा जीव उपेगना, कांय फुडें समुद्रा वचून जीव काडून घेवया म्हूण कुमटा आमी थंय हेडबंदर म्हूण आसा थंय गेलो. तो मेळ्ळो. तो म्हाका एक मोटिवेट केलो. कांय भिनात मरे, तूं एक कॅनरा बँका फुडें वयात जायचो, तांकां स्टाफ जेवका घाल एक करची म्हूण. तेन्ना म्हगेले बापसूल इंग्लीश भयंकर स्ट्रॉंग. म्हगेले बापसो बद्दल सांगता जाल्यार तो अनफॉर्च्युनेट एक मनुश्य. सगळे इतिहास काडले पळय तो लेमिंग्टन स्कूल हुबळी ताजे स्टुडंट 9th तेन्ना 1903 तो लेमिंग्टन 9th जालो. म्हळ्यार तेन्ना 9th जाल मुलकी जालें म्हळ्यार एक व्हड मनुश्य. 9th जालो म्हळ्यार तो आनीक व्हड. ताका बँकींग पुरो तेन्ना काम मेळचे तसली परिस्थिती आशिल्ली. जाल्यार ताणें बिजनेसा वचून ओट्टू लॉस करून घेतलें. तो कुमटा भितर बाबा माळप्पा पै म्हूण आशिल्लो. पैगरचे म्हळ्यार व्हड तें आतां कृष्णा पै म्हूण आसताय तागेलो आब तो आमगेलो बापालो क्लासमेट. हें म्हूण म्हाका किबा इस्कॉलान एक ऑनर केल्लें. तेन्ना कसो बाबा माळप्पा पैन हें सांगलें म्हगेलें बापालो क्लासमेट तुगेलो बापा म्हणून. ताणें इंट्रोडक्शना भितर सांगिल्लें उडगासो म्हाका तो येता. तसो एक अंत परिस्थिती भितर म्हाका तें फॅमिलीची कॅर घेवपा म्हणलें एक मोटिवेशन. हांव तशें सोडून दिवचें जायना, म्हगेलो शिक्षण वाडणें नंतर करचें आता म्हूण हांवें बी
म्हगेल संत टायपरायटर म्हाका टायपिंग येना चलय नाशिल्लें जाल्यार म्हगेल बी बापसू बरोबर आशिल्लें इंग्लीश भारी स्ट्रॉंग आशिल्लें म्हगेल दृश्टीन म्हूण हांवें म्हगेल एक क्वॉर्टर पेज फुल्ली घेवन प्लेन पेपर हातान स्वता बरोवन इंग्लिशान एक 5 मार्क लिस्ट एटॅच करून न्हू कॅनरा बँक बेंगलोरा पोस्ट करून सोडलें म्हाका 3 दीस भितर इंटरव्यू तूं कारवार ब्रँचा म्हूण सांगलें थंय गेल्लो थंय सिलेक्ट जालें मॅथमॅटिक्स दिवन पेपर थंयच्यान बेंगलोरा पेले बेंगलोरा सिलेक्ट केलें तूं जॉयन जा तूं पगार कितलो म्हणे तूं तेन्ना पगार 100 रुपये फर्स्ट तुम्ही जॉईन जाल्ले बँगलोरात ऑफर दिली ऑफर येईल 1962 जुलय म्हयनो जून म्हयनो तूं आपल्याक जॉयन जा ट्रेनिंगाक म्हूण सांगलें हांव विचारलें स्टायपंड कितले दिता तुमी जॉयन 100 रुपये 100 रुपीज तेन्ना 100 म्हणे ओडयती क्लॅरिकल बिगिनींग तितलींची हांव कडेन रे लॅक जालें 100 जाल्यार बोर्डींग लॉजींग उरचे कितलें 60-70 रुपये म्हयन्याक खर्च येता म्हगेलें इंटेंशन कशें जालें फॅमिली सपोर्ट करता सेविंग्स करता फॅमिली सपोर्ट करता डेली प्रति म्हयन्याक मनी ऑर्डर पेटोवका घरा नाल्यार तांणी जेवका नाल्यार तांकां जेवचें जायना हांव व्यापार करचे बरें की हांगा जॉयन जावचें बरें म्हूण म्हाका एक डायलेमा जालें म्हूण हांव नाका हें उपयोग ना म्हणून सीदा ट्रेनार बसून हुबळी गेलो हुबळीसान कुमटा गेलो आनी परत घर जोर केलें तुका मेळ्ळी नोकर सोडयला तो ताबडतोब ती नोकर धरया म्हणून गेलतकी हांव गेलो ना LS कामत म्हूण तेन्ना भारी एक प्रामाणीक प्रिंसिपाल ऑफ कॅनरा कॉलेज तादले गेलो ताका कारण म्हाका भारी एक प्रितीन म्हाका आगमन करून घेतलें हांव गेल्लो लिवींग सर्टिफिकेट दिवं म्हण ताका तो दिना म्हणा लिवींग सर्टिफिकेट कित्याक म्हळ्यार तूं ब्रिलियंट स्टुडंट तूं घर फॅमिली अबंडन कर हांव तुका हॉस्टेल फॅसिलिटी दिता एक पावण तुवें दिवचें नाका फीस बी दिवंक नाका तूं येवन हांगा शिक्षण कर तुगेलें 2 वर्सां आनी तुका आत्तां जाल्यार सांगता हांव तुका लेक्चरर इन फिजिक्स ऑर मॅथमॅटिक्स हांगा दिता कडेर तूं म्हाका पेमेंट कर ओवर ए पिरियड म्हूण ताणें सांगता चलो तूं आदी तसो मनुश्य मेळना आमी उडगास करचे भारी कश्ट तांगेले तसो परिस्थिती भितर हांव जाय तो पळोवपा विचार येता म्हूण आयलो एक दुसरा शाक्या गेलो RSS ते शाक्या गेलो ते श्रीकांत पै म्हूण आशिल्लो सिंडिकेट बँक मॅनेजर तो शाक्याक चालक संघ चालक म्हणटा आमी ताणें म्हाका सांगलें म्हळ्यार हांव सिंडिकेट बँक आसा हांव बी क्लार्क म्हूण जॉयन जाल्लो आज मॅनेजर जालो बँकात मस्त स्कोप आसा तूं बेजार करनाका आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी सोडनाका म्हूण ताणें परत म्हाका एक इन्स्पिरेशन मोटिवेशन हें पुरा दिलें तशें जावन हांव बेंगलोरूची जॉयन जालो बेंगलोर म्हाका ट्रेनींग आनी पुरा प्रिलिमिनरीज पुरात आमी 2-3 म्हयने दिवन मालमड्डी जावन मुंबय वचना म्हण बदल धारवाड ब्रँचाक म्हाका पोस्ट केलो क्लार्क थंयच्यान म्हगेलें जिवना करियर आनी संवसाराची चुक्काणकी अंदरली आनी हांव अशें घरच्या सूर केलो एक 8 म्हयने भितर म्हगेलो फादर अंतरलो तेन्ना म्हाका 2 संवसार कुंटे एक आनी धारवाडा म्हगेल संत करच्यो म्हूण हांवें म्हगेली एक 2 भयणां घेवन धारवाडाक सान एक घर करून रावची तसली परिस्थिती आयली तशें आमी कुंटेसान धारवाडा शिफ्ट जालें तेन्ना म्हगेलें एक काम वैखरी पळोवन एक ब्रँचान हांव 10 वर्स काम केलें 200 म्हण तुम्ही एक क्लार्कान एक ब्रँचान 10 वर्सां थोडे ऑफिसर केलें तेगे थंय 5 वर्सां आनी एक ब्रँचान तशें 15 वर्सां खंयी घाल तेगे ती म्हाका एक देवाल दय की कसं इंडिस्पेन्सिबल टायप मॅनेजमेंटान पळोवंक ना तो ना जाल्यार ब्रँच चलची मस्त कश्ट तो वर्सेटायल मनुश्य खंयची जावं तें काम करता म्हूण सांगून म्हाका एक युनीक ऑपॉर्च्युनिटी बँकींग सॅक्टरान तेन्ना तेन्ना प्रायवेट सॅक्टर हें पुरो बँक तेन्ना ताणें एक गांवांत एक 2 ब्रँचा भितर 15 वर्सां काम करचें दिलें तशें म्हाका एका कडेन सर्वीस तूं अशें मोव कशें जालो सर्विसाक ताका बी कारण आसा आमकां सान आसतना जेवणा नाशिल्लें कोणा गांवां लग्न जाता आशिल्लीं देवस्थानां काम जाता आशिल्लीं भट्टान घर काम उरता आशिल्लीं तेंकां भटा बरोबर वचचें भटाल मंत्र शिकचें तांगेलें प्रिलिमिनरी पुरो आमी करचें तशें ते लग्ना वेळार की तांकां सिंचकांच्या मदत करची वाडच्या मदत करची एक सोशल डेंट म्हणटा आमी डेंट सोशल डेंट मेळ्ळें आनी तें जें सोशल डेंट बँकाक गेले नंतर थंय बी मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार ज्यो धारवाड गांव तेका लागून ताका छोटा महाबळेश्वर म्हणटा
पुरा रिटायर्ड लोकांक पॅराडायज पेन्शनर्स पॅरेंट पेन्शनर्स पॅराडायज ते पुरा येवचे तांणी प्रत्येकल्यान गोतास न्ही संवसार म्हणल्यार माय सून माय मामा पळयना तांणी पुरा सकाळीं येवचे 8 घंटे आमगेले ब्रांच ओपन जाता शिफ्ट ब्रांच भायर भितर 8 घंटे पेपर तांकां पयन दिवका वाजत बसचे प्रभू रवण सिंग चाय ಹೇಳ್ರಿ म्हणचे सೊಸೆ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು अशें पुरा म्हणचे त्या टायमार अशी आतांच्या म्हणकी कोर्सेस नाशिल्ले ना, ना. पब्लीक रिलेशन ना ना HR ह्युमन रिसोर्स ना ना कसं जाल्यार बी तुमी ते एक ते एजेड भुरग्यांक लोकांक म्हळ्यार अशी एज लोकांक तांकां पयन दिवचे सांबाळून तांकां पेन्शन दिवका जाल्यार आतांच्या वरी डिजिटलायजेशन पेन्शन क्रेडीट घेवचे असं कसं ना नाशिल्ले. प्रति फॉर्म दिवका फॉर्माचेर भर कातणे तांकां ते जेच मोरे समोर ना तांकां आमी बरोवन दिवचे सही घेवची आनी ते डिस्कावंट करून तांकां दुडू दिवचे बस पुरा भारी तांगेले बी जिवनाचें भारी म्हळ्यार फायनान्शियल टायटनेस तें प्रति समाजाचे प्रति वर्ग आशिल्ले आतांच्या वर सोशल बँकिंग बी नाशिल्लें Depositor. डिजिटायझेशन कसले इझी जाता जाल्यार तितलें हेक्टीक बी उरता जाल्यार तेन्ना आनीक त्याचेर बरी- मॅन्युअल काम आसता. काम तसो न्हू ते हाजे वयल्यान थंय बी सर्विसच मेन वय. थोडे बँक नॅशनलायज जाले नंतर 69 नॅशनलायज जालें सोशल बँकिंग जालें शेतकी लोकांक लोन दिवचे तेन्ना बी आमी समाजाक कशें हेल्प करीत शेतकरी इतलें हें आसा ताका क्रॉप लोन विचारता कब्बा लोन विचारता ताका कशें हेल्प करता नाजाल्यार रस्त्यार एका चामरांत येता आपणें काही ना रस्त्यारय बसतलो ताजेर एक विश्वास करून ताका 500 रुपये दिल्यार तो एक 10 चप्पल शिवयता आनी 10 चप्पलांचे एक गुडां भितर दान दवरता आनी ते विकून ताचे संवसार करता कशें आमी ताका हेल्प करीता हें एक 100% सर्क्युलर येता ते इम्प्लिमेंट कशें करचें तांचे भितर मस्त इंट्रस्ट घेवन मॅनेजर जाल्यार एक कशें म्हणून म्हाका खंय काम करता मॅनेजरान म्हाका एक फ्री हँड दिले म्हगेले एबिलिटी आनी ते पळोवन तूं केल्लें तूं करलें आमी वता रे जाल्यार बरी क्लार्क आसता तेंची ब्रँक एक मॅनेजर जो म्हगेले अंडर एक 60 स्टाफाक हांव मॅनेजराक सांगलें मात मॅनेजराक करचें तशें तुमगे ते एबिलिटी त्या पळोवन बीन ability तुमकां पळोवन ते म्हाका चान्स मेळ्ळे. चान्स मेळ्ळें तशें कडेन लग्न जालें 1970 वय. लग्न जालें नंतर ती बी गरीब घराण्यांचेली तांकां बी जेवणा बीच कसं ना तशी जावन ती बी एक आनी 2 गरीब मेळून एक संवसार चलोवचो कोणे बहिणी लग्न केलें अशें जावन कोता वता कडेन जे वेळार मस्त जावन फर्स्ट अटेम्प्ट कडेन रिटर्न टेस्ट एग्जाम ऑफिसर टेस्टा बसून पास जाला एलिजिबिलिटी तशें मॅनेजर टेस्टा बसून तुमी ते प्रमोट जाले. प्रमोट केलं ओके. 71 प्रमोट केलं तशी 74 मॅनेजर म्हणून प्रमोट केलं कडेन तेंचे रुरल ब्रँचाक Rural. काम करचें आशिल्लें भागवती म्हूण गांव ते कांय ना भागवती म्हळ्यार बिटवीन अळयाळ आनी येल्लापूर मदीं 20 किलोमिटराचेर अखंड राग थंय काळी प्रोजेक्ट केले तशें तेन्ना आरेंज सिटी कॉन्ट्रॅक्टर थंय नासलें करंट वरे ना तेन्ना आमी मेणमती लावन आनी वच्चे कांय ना घर थंय राबच्या जायना म्हणून हळयाळाक घर दिलें डेली ट्रक कार बसचें आमी ट्रक कार येयलेले आनी ट्रक येता आशिल्लो वर्क प्लेस ट्रक कार बसून 24 किलोमीटर ट्रक कार देऊनचे सकाळी 9 घंटे ब्रांच ओपन करचे 4 घंटे ब्रांच बंद करचे आनी ट्रक कार बसून हळयाळ तसल करून गेलो थंय 1 वर्स काडलें जाल्यार हांव वतना म्हूण सांगिल्लें म्हगेले जनरल मॅनेजर सांगलें हांवें म्हगेली एबिलिटी पळोवन तुमी म्हाका रुरल बँक दिवंक न्हय म्हणून ताणें सांगलें तूं एक राब हांव डायरी बरोवन घेतलें पण तूं लोकांनी 1 वर्स रुरल करता म्हणून म्हाका ताबडतोब बेंगळूर ब्रांचेर ट्रान्सफर करून सोड कडेन वर्ष केलं तुम्ही बरी 1 वर्स नेक्स्ट इयर फ्रेजर टावन बेंगळूर थंय ट्रान्सफर करून सोडलें व्हड ब्रँच ते आतां इंदिरानगराचे पॅरलल ते फ्रेजर टावन बेंगळूर तेन्ना एक म्हाका हांव धारवाड आसतना एक के त्रिविक्रम भट म्हणून एक डिविजनल मॅनेजर आशिल्लो तो आख्खो भारी क्लोज जालो तो म्हणल्यार म्हगेले इंटेलिजंट सर्क्युलर्स कोट करचे ड्राफ्टींग तांगेले डिविजनल ऑफिसा काम हांव करून दिता आशिल्लो तशें आसतना ताणें आयलो एक दीस इंटर सर्कल ट्रान्सफर आयलो तुका हांवें नॉमिनेट केलें फॉरेन एक्सचेंज आतां तूं बॉम्बे येवपा फॉरेन एक्सचेंज तेन्ना म्हाका लोकल लोकांनी पुरो सांगलें बेंगळूरचे तुका इंदिरानगरान 60-40 सायट विडी येते आमी काडून दिताची बेंगळूरसून वचनाका बेंगळूर अगदी कम्फर्टेबल लिवींग कसा जाल्यार ते बॉम्बे वता तेन्ना म्हाका नियरली 40 years 37 years त्या ट्रेनान वचून ना म्हगेली कसो की एबिलिटी पळोवन
म्हाका तांणी एक चान्स दिल्या रेकग्नाइज केला हांव वचा गेलो सीधा बॉम्बे गेलो फॉरेन एक्सपोर्ट बेंगलोर 8 म्हयने जाले मुगेलें काम बरीच 8 म्हयने भितर बेंगलोर जा खाल करून सीधा इंटरनॅशनल डिविजनान डिव्हिजन जॉईन जालो थंय बी एक रिस्की फील्ड रिस्की फील्ड चॅलेंजेस मस्त चॅलेंज आसा फेरा टू ट्रान्झॅक्शन फॉरीन फेरा म्हणटा आमी फॉरीन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट ताका वायलेशन जाल्यार जेल फॉरीन एक्सचेंज आनी बॅलन्स शीट म्हळ्यार तुमी CA लोकांकूच आसा 4 एक रुपी डेबिट रुपी क्रेडिट क्लोजींग बॅलन्स डेबिट क्रेडिट हांगा 6 डिजीट डॉलर डेबिट फॉरीन करन्सी डेबिट फॉरीन रुपी डेबिट फॉरीन करन्सी क्रेडिट रुपी क्रेडिट फॉरीन करन्सी क्लोजींग बॅलन्स रुपी क्लोजींग बॅलन्स ओटू टॅली जावका पण आनी वॅल्युएशन करता आनी डेली ते डीलिंग रूम आसा डेली ऑल ओवर इंडिया कसन परचेज 1000 ट्रान्झॅक्शन जाता ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रॅव्हलर चेक्स कॅशिंग हे पूरा सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग अथॉरिटी अशी आसा सेंट्रलाइज डीलिंग रूम ते विकता आमी बाजारात वचून एक्चुअली इट वॉज ए बिजनेस बँकाचे बिजनेस ते म्हळ्यार ते लाभ देता लुकसाण बी देता तसली एक परिस्थिती भितर ते एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी तसर आमी केली नंतर आनी म्हाका मेळ्ळें थंय कॅरस्पॉन्डंट बँकींग डिविजन मेळ्ळें कॅरस्पॉन्डंट बँकींग म्हळ्यार ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरीन बँकाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह मुंबय येतात त्या प्रति बँकाक तांगे हेडक्वॉर्टर वचून तांगे बिजनेस प्रमोशनाक येतात तशें आमगेले ते इंटरनॅशनल डिविजनाचो प्रति वाराक कम म्हणल्यार 10 लोक तरी येत आशिल्ले फॉरेन तांगे लोटू जेवण तांकां एंटरटेन करचें तांगे लोटू डिस्कशन तांगे लोटू MOU सायन करचें हें पुरा मॅनेजरियल फंक्शन हांव करचें तशें म्हाका तें एक व्हड एक्सपोजर मेळ्ळें आनी थंयसर फॉरेन लोकांचेर कशें उलोवपाक तुका सावथ ईस्ट एशिया तांकां तर मेळना हाऊ आर यू प्लीज कम सायलेंट तें वेस्ता गेले दुसरे नमुने प्रोनाउन्सिएशन आनी कडेन गेले एक प्रोनाउन्सिएशन तशी त म्हणाची त म्हणटाची ते पुरो शिकचे म्हाका भारी हें मेळ्ळें आनी तांकां इंटरनॅशनल लॉक एक्सपोजर मेळ्ळें तुका लंडनांत एक सूट फायल केलें तुगेलें सामान बरोबर ना आमी कशें कंटेस्ट करता थंय वकील बांदता की इंडियन ज्युरिस्डिक्शन की लंडन ज्युरिस्डिक्शन की हे टू फॉरेन लॉस बी स्टडी करचे म्हाका व्हड एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तशें हांव गेलें तें काम आनी हांव करचें स्टायल पळोवन थंय बी म्हाका सोडला इंडिस्पेन्सिबल जालें हांव एक 1980 गेल्लो 2002 पसून एक डिपार्टमेंटा उरलो मदीं जस्ट टू कॉम्प्लाय गव्हर्मेंट गायडलायन्स एक 10 म्हयने दिल्ली पेटयले एक 7 म्हयने मंगळुरा पेटयले एक 7 म्हयने गोवा पेटयले आनी थंय एक कडेन तितली पर्यंत पुरा आनी हांव पुस्तक बरयलीं सिस्टम एंड प्रोसिजर्स बरयले लेसन्स फ्रॉम द लॅब्स बरयले करन्सी बिहेवियर पळयलें अशें जावन रिजर्व बँक सर्कलावर हांव एक नोन फिगर जालो आनी तेंच म्हाका एक ऑर्डर सेट फॉरीन बँकाक तुमचें नांव रजिस्टर केलें तुम्ही डोमेस्टिक आशिल तेन्ना इंडिया चुट्टू लॉज कंप्लायन्सेस गोतुरता इंटरनॅशनली बी तुम्ही अपडेटेड आत्ता म्हळ्यार गुगल इंटरनेट त्या टायमार तुम्ही कशी आमी कसलें जाल्यार वकील जाले वयचे क्रॉफर्ड बेली कांगा एंड कंपनी कोर्टान भितर व्हड फॉर्मी सॉलिसिटर फॉर्म एक 2 सूट आमी तर राम जेठमलानी फेमस लॉयर वॉज द ओपोनंट लॉयर अँड वी हॅड टू प्रिपेर अवर पीपल आमगे लोकांक तयार करता तांकां डिफेंड करता नाल्यार बँकाक कोटी गठल्या रुपया लॉस जाता तशें मस्त केस स्टिमर ना स्टिमर सिंक जालें म्हणचे इन्शुरन्स क्लेम कर म्हणचे मस्त लिटिगेशनचा फेस करचे तशें म्हजे मायंड बी लिगल हातीचेर गेलें लीगल फील्ड न्हय जाल्यार येवका पडलें तशें जावन एक मल्टी फॅसेट मनुश्य जालो तेन्ना ಒಟ್ಟು जावन कोणाक ಒಟ್ಟು प्रॉब्लेम आशिल्लो पुरो आमगेले येवचे म्हळ्यार तो कस्टमर आले अकाउंट ब्रांचान तो कस्टमर थंयच्या ब्रांचाचो आतां फोर्ट मुंबयचो कस्टमर म्हळ्यार थंय तागेलें अकाउंट थंय ताका लोन दिवचें थंय पुरा तें ताका प्रॉब्लेम मात्र इंटरनॅशनल डिविजन कसलें ताका तागेलें सामान लो क्वालिटी म्हणून बिल पेमेंट जाल्ला ताका हे ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭು इंटरनॅशनल डिविजन ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ताका आमी सॉल्युशन वाट काडून करून दिवचें आमी फर्स्ट कर तो सूट फायल कर तो लंडना वयता लंडना वयता लंडन पोर्ट नाल्यार प्रत्येकाक
थंय तांकां मार्गदर्शन दिवचें. मार्ग तसो न्हू तो एक हांव एक एडवायजर फिलॉसॉफर गायड अशें म्हणून म्हाका तशें हांव रिटायरमेंट जाले नंतर म्हगेलें आमगेलें फॉरेन एक्सचेंजाचो फॉरेन एक्सचेंज डिलर्स एसोसिएशन म्हणून फेडाई म्हणटा ताणें रूल बूक करचे आनी ऑल ट्रेड डेलिगेशन ज्यो भारताच्यो वता तांचो तें वन ऑफ द मेंबर्स तें पोस्ट म्हाका दिवचें म्हूण तांणी रिटायरमेंट नंतर म्हाका त्या खातीर हांव तें रिटायरमेंटा नंतर दिवचें म्हूण ताणें म्हाका ऑलमोस्ट सिलेक्टेड जाल्लें. ओके. जाल्यार म्हगेले बायल म्हणाली ना 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 आमी घर व्हरे ना आमकां मुंबय राबच्या आनी तुमी आनी परत जग भोंवन आमकां राब म्हज्या 2 चेडूं आसाची आमी चेडूं घेवन धारवाडाक वचून उरया फुडें रिलक्टंटली तेन्ना फॅमिली कंपल्शन म्हणटा न्ही तेन्ना फॅमिली कंपल्शन म्हणून एक एजार स्टार्ट तिका बी दिसलें म्हूण आमी नाका म्हणटा हांव रिफ्यूज केलें तुमी दुसऱ्या कोणाक त्या पोस्टाक येयाची आय एम नॉट इंट्रस्टेड म्हूण सांगून हांव धारवाडान सेट केलो फुडें मागीर हांव चार्ज दिलें घर आशिल्लें म्हाका कॉफे परेडा प्रेसिडेंट रोटला बाजू तें बी सरेंडर केलें क्वॉर्टर्स कार सरेंडर केलें पुरा कोर घेवन हांव धारवाडा सामान घेवन आयलो फुडें म्हाका एक दीस चेअरमनालो फोन आयलो ना 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 तुगेलो सक्सेसर मेळना तूं आनी परत येवन आनी TY प्रभू सर्वीस TY प्रभू म्हूण आसा एकलो तो पयर ताका माये युनिवर्सिटीन ऑनर केलें यशवंत प्रभू तो आख्खो जनरल मॅनेजर म्हणून म्हाका सक्सीड केलो जाल्यार इतलें म्हाका मेळिल्लो जन बी तसले तो ताका तूं ट्रेन करता म्हूण सांगून म्हाका आमगेले RV शास्त्री चेअरमन तेन्ना म्हाका फोन केलो ताणें तूं हांव तुका न्ही तुजें नांव रेकमेंड करता मिनिस्ट्री फायनान्स मिनिस्ट्री कर तूं येवन आनी चार्ज घेत कितें तें म्हूण चार्ज म्हळ्यार अनऑफिशियली ऑन कॉन्ट्रॅक्ट जाय ताका ट्रेन करता म्हणून हांव आनी परत तागेर उतरां मान्य दिवन 1 वर्स मुंबय वचून काम केलें आनी म्हाका म्हणली लोक इतले बरें की तो यशवंत प्रभू ना ताणें बसचे कॅबीन तो जनरल मॅनेजर तें खाल करून म्हाका बसका म्हणलो तूं मरे तुगेलो तूं गूर आमगेलो तुगेलो हांगा हांव तुका बायल कॅबिना बसोन हांव त्या कॅबिना बसया जायना तूं येवन बसका त्या कॅबिनान ताका सवाब येता हांव तांगेले पुरा तें एक म्हगेले बद्दल तांगेले एक गौरव एक सेंटिमेंटल एक आसा तें हांव केन्ना म्हगेलें जिवन हांव विसरचें जायना आनी आमगेले कश्टकला पाविल लोकांक तुमी आज पर्यंत अशी याद करून घेताची तें एक मस्त बरें क्वॉलिटी तुमगेले फुडें रे हांव हांगा आतां कसं करचें म्हण भितर म्हाका सौदी अमेरिकन बँक म्हळ्यार ब्रँच ऑफ सिटी बँक इन सौदी अरेबिया तांणी म्हाका ताबडतोब रिटायर येवन तूं यू बी अवर कंट्री रिप्रेझेंटेटीव फॉर फॉरेन रेमिटन्सीस म्हूण सांगून म्हाका तें अपॉयंटमेंट दिली $1,000 म्हयन्याक तेन्ना 48,000 रुपया आतां 86,000 तें म्हाका 3-4 वर्साचें कॉन्ट्रॅक्ट दिवन सोड तें बी मेळ्ळें म्हाका सो आनी ताचे भायर सुमार गल्फाचे लोक आनी विथीन इंडिया सेसा गोवा आनी 2-3 कंपनीज आसाची ताणें पुरा म्हाका कन्सल्टंट म्हळ्यार लोन काडून दिवच न्हय आतां जनरली वटो लोक बँक मॅनेजर जनरल मॅनेजर रिटायर भितर फायनान्स कन्सल्टंट म्हणटा ताणें पुरा बँकार तांगे लोन प्रपोजल घेवन वयचें हांव जेन्ना कोणालें लोन प्रपोजल घेवन गेलो ना म्हगेलें म्हळ्यार टॅक्निकल कोणाक चुकून फसला तो फॉरेन एक्सचेंजा भितर हें जालें तांकां पुरा ड्राफ्ट करून दिवचें रिप्लाय रिजर्व बँका ड्राफ्ट करून दिवन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटाक वचून आतां ईडी म्हणटा पळय तांच्या वचून तांकां ते चुकोवच्या प्रयत्न करचे वकालत करचे तांकां वकील नाही जाल्यार कितें म्हाका 2-3 कंपनीच्यान म्हाका पॉवर ऑफ अटर्नी दिली तूं वचून रिजर्व बँकाले आर्ग्युमेंट कर आनी तशें करून न्हू ताणें बी म्हाका फीस दिता आशिल्ली हें न्हय म्हगेल्या कामा बद्दल फीस दिता त्या कडेन म्हाका हे धर्मस्थळाचे आयले 2005 तुमी ताणें तूं आमचा हें आसा त्या वरें शास्त्रीन सांगून तुमी मोठू कोणी सोचे नाका तुमी फायनान्स तुमगेले ऑर्गनायझेशन त्या टायमार ते एक नवीन स्टार्ट जाता संस्थेत ते येवन थंय आसा पळय तुमगेलो म्हणून हांव ते विसरचें घेना ताणें म्हाका थंय बसय आनी तुमकां येवन अप्रोच केलो हांव जुडू कसलें हें केलो अगदी नॉमिनल थोडो पगार दिता आशिल्ले तर ते हांवें रात दिवस आमकां आनी तशीच थंय विरेंद्र कडेलो भावोजी डॉक्टर निरंजन कुमार म्हणून आसा ताणें म्हाका एक भाव कशें पळयत की तशें व्हडलो भाव म्हाका कशी हांव तागेल्या किंता एजान व्हडू म्हाका ताणें त्यान म्हणून पळोवन न्हू प्रत्येक म्हाका इतली मर्याद दिली ती जाल्यार म्हाका घेतिल्लो फायनान्स डायरेक्टर म्हणून
जाल्यार म्हगेलें कामां ओटू एरियांक कवर खंय आवश्यकताच कितें वयता पडील काम करता म्हणटा पळय वय लग्न गिग्न जाल्यार तूं कसं करता रे म्हणून तें हांव पडील काम करचें तर खंयचें पडील काम आसा तसं काम खंय ते लढाय जाली म्हळ्यार अस्तव्यस्त आशिल्लें अस्त- तेन्ना तुमी जॉयन जावं कोणालें पेशंटाल कंप्लेंट आहे एम्प्लॉई कंप्लेंट आहे गव्हर्मेंटाक कॉम्प्लायन्स समजल ना नॉन ताका आमी कशी मुखार वाट सोदून काडटा असल पुरा काम घेवन आज वरेन हांव करची तसं न्ही 50% फायनान्स केलें काम 50% हांव तसन काम करत उरता केन्नाय खंयी गजाल जाल्यार हांव पळोवंक येना सांगता तशी अशी फ्रेमवर्क डिझायन करचे तितलें न्ही तुमगेलें हय, तें चलोन व्हरचें हय तें खूब समाज चलता responsible. म्हागेल्यान तें समाज चलता ते एकच एक मेजर कॉन्ट्रिब्युशन तशें जालें. ते संस्थेन तशें हांवें केल्ले निमित्त म्हाका ताजे निमित्त तांणी बी म्हाका मस्तानी पर एक एम्प्लॉयमेंट दिलें इवन पेशंट कितकी लोक डॉक्टर प्रभू म्हणटा म्हाका पयलीं डॉक्टराले वचूं ताका कसं जालें म्हणटा मेदले हांव डिस्कस करता हांव 4 दिवस दोन हें जालें हेडेक आसा ताचें लक्षण पळोवंक न्हू खंयचे डॉक्टराले वयता कोणाले वयता म्हूण सांगून कितकी लोक आतां हल्ली तशें हांव न्हू तसो एक तसं म्हाका लोक डॉक्टर एक न्ही शीट एक न्ही लीगल जालें आतां जालें medical section. सोशल मेडिकल सर्विसाचा कसर दिविता कसर करिता खंय वयता आनी तुमगेल गांवांत तुले गरीब लोकांक धरिले आनी तुमगेल गांवां लागीं लागीं सान सान हळ्ळी थंयचे लोकांक गुर्त नाशिल्ल्या लोकांक बी तुमी जॉब दिलेलो आसा मोर दॅन 1000-2000 चड लोकांक तुमी सहाय करून तांणी एक तांगेल जिवनांत उन्नती पाविल आसा तुमगेल संस्थेंत काम करना फुडें आनी तशीच ह्या हुबळीन तूं कोणाक एक आरोग्य तोंदरे येयले आमगेले GSB कम्युनिटींतूच आत्ताच कालांत कशें जाता आमगेले ट्रीटमेंट बरें मेळटा पयशे आमी खर्चूचे रेडी उरताची ट्रीटमेंट बरें जावका म्हणटना आमकां फस्ट SDM म्हणकुडली विजी प्रभुमाम याद येता सो गुर्त नाशिल्ले कितलीं जाणांक बी तुमी सहाय करूंक न्हू तांकां बरे रितीन तांकां हेल्प केल्लो आसा तांगेलें आरोग्य सुदारण जालें की तांकां देव कशें आमकां आशिर्वाद दिता तशी हेल्प केल्ली लोक बी तुमकां आशिर्वाद मस्त सो तशें उमटेच मस्त लोक येताची आनी आमगेले आमी तर कसं म्हळ्यार जात हे ना जाती बेगीन हांव तो आमगेले बेगीन जास्त प्रिफरन्स दिवो खंयच्यो जातीचे हैवेक येवो गौडगाळांचे येवो तो आमगेलो नॉर्थ केंद्राचे उरच्या पावसा साऊथ केंद्राचे उरच्या पावसा तुमकां एक सांगता जाल्यार मागीर आमगेले हॉस्पिटलान बॉम्बेसान हेल्थ चॅकअप येतले म्हाका उरता अशें 10 लोक आसाचे प्रति वर्स बॉम्बे सान फ्लायट दोन हांगा घेवन तांकां एक विश्वास आमी ते विधी प्रवस्थ थंय आसा तो ओटू सांगता म्हणून सांगता तेन्ना सुमार वेळान सांगता अशें तूं कांय भिनाक मरे आनी त्या वेळार आमी एक 4 व्हड उतर उडयता पळय इट गोज अ लॉंग वे मना एक धैर्य म्हाका काही जालें ना तें अर्द गूण करता म्हगेले वख अर्थ केन्ना मनुष्य पॉझिटिव्ह तुम्ही तू कसाले जाता मरे वेग नाका तू राईट प्लेस आयला तू कसाल मंजुनाथ स्वामी बसला हांगा आनी तो करता म्हणून हांव सांगलें केलें की ताका अर्ध धैर्य अर्ध धैर्याचा गुण करता आनी आराम जावन वता तशें मस्त लोकांनी एक मिराकलस जावन ट्रिटमेंट जावन तर कसल्यान तांकां त्यान म्हण जालें म्हणून आमकां सांगचें अशें केलां जाता गुण जावन वता कडेन थोडो टर्मिनल डिसीजस बी उरता हें कसलें करचें जायना म्हळ्यार नशीब बी सांगता गेलें कावंट करता जाल्यार मेजर ट्रिटमेंट फेल जावन फारी कमी तसो केस ते मन्ना स्वामी ग्रुप आसा आनी आमगेले विरेंद्र हेगडेजी ऑनरेबल तांणी सांगून सोडलें जनसामान्यांक राजोपचाराचे ಬೇಕು जनसामान्यांवर तो एक आयुष्मान भारत पेशंट नाजाल्यार ESI पेशंट तातले दुड्ड ना तें तुमी करनाका इवन आमगे निरंजन कुमार बी तशी दुड्ड ना जाल्यार ते कितें कसलें एक सिरियस डिसीज आसल्यार तांकां हेल्प कराची पळोवया ते कडेन खंयची फंडा घालून कसन करचे पळोवन तशें आतां मस्त लोक आमगेले एक दिवसा एक 40 डायलिसीस आसात आमगेले सादारण 30 मशीन्स आसा डायलिसीस व्हड एक यज्ञ म्हणटा आनी आजचो लोक कोण आमगेले दुड्ड नाशिल्ले जास्ती 60 to 70% पेशंट येतले तांचे दुड्ड ना हांव कसलें गंटू मुखे कटಕೊಂಡು ಬರೋರು म्हणचे
आणि हांगा कॉस्ट इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट्स दितात आनी आनी आमगे एकोमोडेशन फ्री दिता तांकां. तशें आमी जाल्ली तितलें हेल्प करतात. जाल्यारूच असो कंप्लीट हेल्प म्हळ्यार बी कश्ट जाता. जाल्ली तितलें योग्य ट्रिटमेंट दिवन तांकां गूण करच्याक प्रयत्न करतात. ताका पुरा एथोस ऑफ द युनिवर्सिटी आनी आमगे जो बॉस आसा सारके डॉक्टर निरंजन कुमार जावं विरेंद्र जावं सुरेंद्र कुमार जावं तांगेले गायडन्स तुमी केल्ले. आनी एक म्हळ्यार बरी याद उरता केन्ना आतां पर्यंत तुका 10 वेळ तूं पेपर व्हेले नंतर 10ची रिजेक्ट केल्या बॉसान तूं आनी मुखार 11 पेपर व्हरना. तेच्या म्हळ्यार आमी कसां उलयता की हांकां आमगेलें मान्य करनाचें म्हूण तें सोडून 10क वेले 10क पास करता 9 पास करता म्हळ्यार आमकां बी एक वॅल्यू दिलें हांगा आमगेले उतरां एक मोल आसा म्हूण आमकां आनी धैर्य येता काम करचें. तेन्ना तांणी बी पळयतात हो जन्मीन उपयोग करता की किंवा ढोंग करता म्हूण तांणी बी पळोवन घेवन तें एक म्हगेलें एक भाग्य म्हणटा. तितले 20 वर्सां भितर आमी कसं एक डिसिजन घेतलं बा तें वायट म्हूण समजून हाजेर एक ताजें एक स्टिग्मा म्हूण आमकां म्हाका म्हगेल्या पर्सनल लायफान बँक आसतना बी तशीच कितलीय रिस्क घेवन कितलीय लोकां वांचोवच्या कितली कश्ट लॉस जायनाशें पळोवच्याक प्रयत्न केलो आसा. जाल्यार खंयचेय हातूंत एक शिरकून पडलो मागीर एक वायट नांव घेतलें. आतां म्हगेलें म्हाका दिसता हांव पेन्नाचा दोन 63 वर्सां आतां 62 इयर्स जालीं आनीक म्हाका काम करता म्हणून उमेद आसा. 62 सुमार लोक म्हणटात आतां आमगे 2-3 मिनट हांव पेपर व्हांवून घेवन स्वता म्हगेले फायल्स घेवन हांव व्हांवून थंय वचून स्वता अर्जंट असले कॅब बीन दिवून भितर वचून हांव तांगेले एक्सप्लेन करून सायन करून पेशंट क्लियर करता. जाल्यार एक तुमकां विचारचें तुमगेले मोर दॅन 20 इयर्स तुमी फॉरेन एक्सचेंज सेक्टरांत काम केलां. ते बी एक रिस्की फिल्डाची कारण आतां मेडिकल फिल्ड म्हळ्यार ते बी मस्त रिस्की मस्त चॅलेंजीस उरताची टेन्शन पिरियड आनी तुमगेले रिटायरमेंट पिरियडान तुमी आराम उरका म्हण शुरता जाल्यार तुमगेले हॅक्टीक आसा स्केड्यूल. सो तुमगेले अशी खंयचे चॅलेंजींग वाटता आशिल्लें तुमकां ते फील की आतां प्रेझेंट फिल्ड आतां बी हांगा तशीच टेन्शन तशें म्हणून भिवन वचचें ना टेन्शन. ऑफिसा वता आसतना हांव केन्ना लोकांक सांगता कशें आजी हेल्मेट घालून घेता पळय मात 2 ब्रेन दवरून येवपाक एक घरचे ब्रेन एक ऑफिसा ब्रेन एंट्री घेता तसो एक ब्रेन ते घरचे ब्रेन भायर भायलेल्या लढायचे आनी ते दवरून येवपाक ऑफिसा बसले की जेवण ना खाण ना तांणी आमगेले देवान बॉडी बी तशी दिल्या आनी यू आर बिजी इन सम प्रॉब्लेम तुका भूक वरी लागना. हांव एक्चुली हांगा लोट्टो लोकांक विचारता तुमगेलें अशी हॅक्टीक आशिल्लें तेन्ना तुमी पर्सनल लायफ करियर कशी सांबाळपाची म्हूण जाल्यार तुमी सांगून सोडलें तुमी ते मायंड सेट घरांत आनी कामां आयले काम आयले तो ओन्ली काम आनी ते पोटा भूक वरी लागना म्हाका म्हूण घर जरी आयतार जर आयल्यार घरा बसल्यार 3 वेळ भजी खावपाक चाकली खावपाक जेवणा भायले 3 वेळ जोर करता तेन्ना वाडत होतो मग भूक लागल्यावर जाता थंय जायना भूक लागना. आनी हे एजर तुमी काम करचें हे एक युवा पिळगे लोकांक मस्त मोटिवेट करता. वर्षे पॅशनेटली सर्वीस दिता आसाची आनीक म्हाका करता म्हूण उमेद करता म्हूण उमेद आसा. हांव तांणी म्हाका वच म्हणटकीर म्हाका वच नाका पेटय नाका ते आनीक म्हाका अर्जिना जाल्यार म्हाका दवर घे एक्टीव उरका अशी म्हणटा 4 लोक हेल्प जाता आनी हे हेल्प आनी हे सगळे मुखार कसं ना आतां तरी हांवें कोवीड याद दवरून पयलीं हांव पेशंटा म्हूण हांवच आशिल्लो पेशंटा म्हूण हांव वयता ICU घालेले गंडा हे तांकां कन्सोल करचें डॉक्टर वचून कशें जाता कसो मरे ह्या परिस्थिती कसो वेंटिलेटर घालता की नाका तांणी मेदल्या विचारचें वेंटिलेटर निलतारे ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕ್ಸೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ तांचे धैर्य शे. आनी तुमगेले तेन्ना बँकिंग सेक्टर आशिल्लें तेन्ना तुमगेले पब्लीक रिलेशन बरें आशिल्लें तुमगेले क्लायंट्स बरशी सो हे तुमगेले नेचर घेयिल्लें अच्छी नेचरार तुमी हांगा सर्वीस दिता आजपर. सो आयचे युवा पिळगे लोकांक तुमी एक मोटिवेटिंग मेसेज दिवंक म्हळ्यार कसो सांगचे इच्छा. आतां युवा पिळगे म्हळ्यार फस्ट म्हळ्यार आतां सोशल मिडिया येत दोन न्हू पर्सनल कम्युनिकेशन हें कमी जालें. आतां पुरा गो बायले लेवल लोक SMS करून उलयता नाजाल्यार वॉट्सॅपाचेर उलयता जेवण कसं करता म्हणून वॉट्सॅपार उलयता तशें जावन रिलेशनशीप आसा कितलेंच IT प्रोग्रेस जावो
डिजिटलायझेशन प्रोग्रेस जावो असं नाही जावं खंयचेय रिलेशन ह्या रिलेशन उरूं का ओ बायल म्हगेल चेडूं म्हगेल माय म्हगेल आनू हें खंय हें ना तेन्ना ह्युमन रेस डिक्लायनींग हाजेचेर वता म्हणून हांव एक एक्सप्लेनेशन दिलें तशें आतां तुवें सांगिल्लो प्रश्न यंगर जनरेशन आतां ते पयले ज्यो बाप सुखान ते टायम बापूस चेडवां बरोबर स्पेंड करताशिल्लो आवय कितलो टायम स्पेंड करताशिल्ली ते एक माया पास म्हणून जे म्हणटा तें डेवलप जाता तशें जावं न्हू आवयक पेट्ट लागलें आवय हेजी जेविल ना आज कसले प्रॉब्लेम आयले आवयक म्हळ्यार तें शेअरिंग करचें धूव की पूत की भयणी की कोणचें आशिल्लें आजी तें ना तें पयलीं मिस जावंक गेलें आनीक आतां मिस जायत आसा पयलीं तरी एटलिस्ट चेडा गेले आतां हो बायलां भितर बी तें म्हणून आतां म्हळ्यार ट्रेट ना आशिल्लें मिस टॉलरन्स ना एक्झॅक्टली. कंपॅटेबिलिटी ना कंपॅटेबिलिटी कशी जाता टॉलरन्स जावपा टॉलरन्स ना जाल्यार कसो जाता एकले आतां तूं कसलें म्हळ्यार तूं म्हाका सवलें बा आय मस्ट हॅव टॉलरन्स टू बॅर इट आनी थिंक इन अ पॉझिटीव वे तें ना जाल्यार तूं त्या बनी वता हांव ह्या बनी वता तूं मदल्या उलयना आदी तें जावं तें दुखू न्हू आयच्या यंगर जनरेशन तुवें सांगलें तुका मॅच येत करतलें तांणी एक रिलेशनशीप डेवलप विथ आउट ऑफ मायंड आउट ऑफ मायंड आउट ऑफ सायट आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड आतां पुरो आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड आमी गौरवान कोंकणी कम्युनिटी आमी कोंकण बेल्टांतूच गेल्ले आमी GSP म्हणटा कोंकण आमगेले रूट्स विसरच्याना. रूट्स विसरचेना कोंकणी लोकांक पुरा देव आसा नेचर देव टायमार पावस येता टायमार वत येता नक्षत्र सूर्य उदेता चंद्र उदेता ऋतुमान बदल जाता इट इज क्रिएशन ऑफ समथींग वीच इज इनविजिबल तूं दोळ्यान पळोवचें मेळना बट थिंग्स आर हॅपनिंग तशी ती प्रती एकल्याले थिंग्स आर इन द लायफ जायत वता म्हूण देव आसा तीच देव आसा म्हूण सांगून आमी मस्त देव तें कसलें एक्सपेक्ट करना तुम्ही यंग असताना एक ऍक्टिव्ह RSS मेंबर आशिल्ले आणि आत्ता बी तुम्ही मस्त आमगेले कम्युनिटी म्हणून न्ही भायर लोकांक बी तुम्ही जॉब दिवचे हेल्प करचे ते रेकग्नायज करून तुमकां एक जिवोत्तम पुरस्कार बी मेळिल्लो. स्वाम्यान हांव म्हाका मेळच म्हणून एक दीस ताणें फोन करून सांगलें तुका दिवका म्हूण केलें रे तूं आमगेलें जनरल कम्युनिटी इन जनरल सो हे एक मस्त खोशी विशय आणि अभिमान जाता आमकां. ताणें म्हाका 2018 तशें एक वर्स भितर ताणें हें देहांत 3 years भितर गेलें ताणें. आणि हे स्टुडियोक तुमकां हांव तुमगेले एक इंटरव्यू घेवका म्हूण 1.5 वर्स जाल्यार हांव वेट करत आशिल्ली आनी तुमगेले आफ्टर 1.5 year आज तुमगेले एक अपॉइंटमेंट तो वीक्षकांक खांतू कळतं उरतले तुमगेले कितले हेक्टीक आनी बिझी स्केड्युलांत बी तुमी टायम काड न्हू आज आमगेले स्टुडियोक येवन न्हू इतले एक इन्स्पायरींग मेसेज आनी तुमगेले इतले जिवनानुभव इतले मोटिवेटींग आसा आनी मस्त एक्सायटींग जर्नी आसा सो आयकल्ले प्रत्येक वीक्षकांक मस्त स्फूर्ती मेळ्ळो उरचे पुरो आनी पेशन्स इज द की तुमी म्हणले बरी सो ते हे बी आमी इम्प्लिमेंट करूंक न्हू जावं तुमी हांगा आयिल्ल्याक म्हाका मस्त खोशी जालें. विजय प्रभमाम तुमकां हांगा आयिल्ल्याक धन्यवाद. थँक्यू म्हाका हांव एक वेळा रिपीट करता ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्ले बद्दल हांव कोंकणी केंद्राक भारी आभारी जावन आशिल्लो आसा. आणि सर्व वीक्षकांक धन्यवाद.